काकुतीच्या बापा दया दाख भुवीची विची कृपा लाभ बलिदाने भेट जिनी बदलू पावो आतो तुझ्या भुरग्या प्राचीन काळाच्या पयणारा पास्का पेस्ता तयाराय करता काळसानी मोना नवी करता माया मोगाची काशेता काकुतीच्या बापा दया दाख भुवीची निजी कृपा लाभ बलिदाने भेटू जिनी बदलू फावक आमकां तुझ्या भुरग्या बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. आमच्या सम जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसो तुमच्याय सोवे आसो. बळका जेजू थंय मोगाच्या भवन आणि भयणीनो बळका जेजूच्या दिसा परत बळका जेजूक अर्गां दिवंक आमी हांगासर एकूटाम जावन हांगासर जमल्या. आज आयची लितुर्जी आम्हा समेस्तांक संवसारी जिवीत सांडून सस्नीक जिविताची वाट दवरूंक आमकां एक बोवा पोरवयाचें आपोवणें आमकां दिता. मुगोचे न्हू आमच्या जिवितांत जायती विसवणी आमी करता आनी आमी करची ती विसवणी त्या विसवणे वयर बऱ्या विसवणे वयर आमचें जिवीत आमी बांदून हाडटा. आनी हेच्या वांजेलांनी तेंच आयचो वांजेल दोन विसवणी आमचे मुखार दवरता. संवसारी पाटलाव आनी जेजूचो पाटलाव. आज आमचें काळीज खंयसर केंद्रीकृत जावन आसा म्हणलें सवाल आज आमकां विचारूंक जाय. संवसारी तैंगी वा जेजू थंय. तर आमच्या चलत्या जिवितांत सारकी विसवण करच्याक जाय अशी कृपा ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार प्रत्येक जावन आमी मागया. एक घडी भर आमचे दोळे आमी दांकया जावंक पुरो आमच्या करणेक लागून आमच्या चिंतपा लागून आमी देवा थावन पयस गेल्या. तर ही सर पातकां वळखून घेवन ह्या मिसाच्या बलिदानान फावती परी वांटो घेवच्या खातीर आमकां आमी आयती करया. दुखेस्त काळजान सांगात आमी म्हणया हांव पातकी सर पदवेदार देवा आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव उसारून सांगता. मनान चिंतून तोंडांत उसारून वायट आदरून आनी बरें सांडून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत. हुमचो अपराध हुमचो अपराध हुमचो बोड हो अपराध. ह्या पासून भगेवन सदांच अंकवार मरे सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सर पदवेदार देव आमची काकलूत करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो. आमेन. सर आमच्या वैयक्तीक गरजां पासत आमी मागया. प्रत्येक जावन ह्या दिसांनी एग्जाम बरोवच्या सर आमच्या भुरग्यां पासत मागोवंक आमी उगडास दवरया. सर्वेस्परा आमी करूंक जाय तें खरी एक काम तूंच आमच्या मनांत घाल आनी तें करूंक आमकां आदार दिवन तुज्या बोळान तें शेवटाक पावय. हे आमी मागता आमच्या सुमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव. तुजे सोवे पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत
जी येता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससना. आमेन. द्वितीय नियमांतल्या पुस्तकांतलें वाचप. मोइजे आपले परजे लागीं अशें उलयलो, पळय, आज हांव तुजे मुखार जिवीत आनी सूट, मरण आनी दूट दवरतां. हांव आज तुका दिता ते सर्वेस्परा तुज्या देवाचे उपादेश तूं आयकाशी जाल्यार, सर्वेस्परा तुज्या देवाचो मोग करशी जाल्यार, ताच्या वाटांनी चलशी जाल्यार आनी ताचे उपादेश कायदे आनी नियम पाळशी जाल्यार तूं जियेतलोय आनी तुजी संतत वाडटली आनी तूं तुजे अधीन करूंक भितर सरताय त्या देशांत तो तुजेर आशिर्वाद घालतलो. पूण तुजे काळीज वांकडी वाट धरीत जाल्यार आनी तूं आयकना जाशी जाल्यार आनी ताळणेक सांपडून हेर देवा मुखार सरपडून तांची पुजा करशी जाल्यार आज हांव तुमकां सांगतां, तुमचो सत्यानाश जातलो. ज्या देशांत भितर सरूंक आनी जो देश तुमचे अधीन करूंक तुमी जोर्दान उतरतात त्या देशांत तुमी लांब काळ जियोंक शकची नात. आकाशाक आनी पृथ्वेक तुमचे विरोध साक्ष दिवंक हांव आपयतां. जिवीत आनी मरण, आशिर्वाद आनी शिराप हांव तुजे मुखार दवरतां. जिवीत विंचून काड आनी तूं आनी तुजी संतत जियेतल्यात. सर्वेस्परा तुज्या देवाचो मोग कर आनी ताचे कडेन तीर एकवटून राव, कित्याक तोच तुजें जिवीत आनी सर्वेस्परान शपथ घेवन तुज्या पुर्वजांक अब्राहमाक, इसाकाक आनी जाकोबाक बसायिल्ल्या त्या देशांत तुज्या जिविताची लांबाय हातूं आटापून आसा. देवाचे उतर हे. देवाचे उदुतकार. सर्वेस्पराचे बरवसलोलो मुनीस पागी. सर्वेस्पराचे बरवसलोलो मुनीस पागी. सोकोण कोट्याची बुदकेव सलनासता, नसत्यांचे वाटे रावण असता, अधर्म्या संगी बसून असता. सर्वेस्पराच्या धर्मशास्त्रा उल्हास दीस राते नियाळता तो कोरोस बागी. सर्वेस्पराचे बरवसलोलो मुनीस पागी. हो वाळत्या वळाची दिगेर रोयलेल्या रुका बरे, असलो रूख निश्चित काळार फळ दिता. ताची पानां केदींच बावना, हाणे हाती घेतले सकडी सुफळ जाता. सर्वेस्पराचे बरवसलोलो मुनीस पागी. पूण कोट्यांची संगत अशी नाय, ते वाऱ्यार उबून वेता तसली पोल मोणी. निती वो
दोन वाटांनी वेतेल्यांची सर्वेस्पर जतन घेता. पूण कोटे आपल्या स्वाटांनी नासाक वेता. सर्वेस्पराची गर्वसलो भूमीस मागी. सर्वेस्पराची गर्वसलो भूमीस मागी. वंदन तुका क्रिस्ता महिमे भरीत राया. वंदन तुका क्रिस्ता महिमे भरीत राया. पातकीची बदला म्हणटा सोमी सर्कींचे रास लागी पावला. वंदन तुका क्रिस्ता महिमे भरीत राया. वंदन तुका क्रिस्ता महिमे भरीत राया. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसो. लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. जेजू आपल्या आशिसां लागीं म्हणालो, मनशा पुतान जायतें सोसूंक जाय. मतबेऱ्यांनी प्रधान याजकांनी आनी शास्त्र्यांनी ताका इन्कार करूंक जाय, ताका मारूंक जाय आनी ताणें तिसऱ्या दिसा जिवंत जावंक जाय. उपरांत समेस्तां लागीं उलोवन तो म्हणालो, कोणी जर म्हजो पाटलाव करूंक कुशी व्हरता तर तो आपणाकच इन्कार करूं, आपलो कुरीस दिसान दीस उखलून घेवं आनी म्हज्या फाटल्यान येवं. जो कोण आपलो जीव वाचोवंक सोदता तो आपलो जीव होगडायता, पूण जो कोण म्हजे पासत आपलो जीव होगडयता तो आपलो जीव निजाकी वाटयता. मनशान आपलो जीव होगडोवन वा आपणाचो नाश करून सगळो संवसार जोडलोस म्हणया, हातूंत तर ताका कितें फायदो? देवाचें उतर हें वखणी तुका क्रिस्ता. बळकाची जोतई मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो, सडावत जावन आमी बोर जाल्यार वा वर्क स्ट्रेस जाल्यार आमी थोडे फावटी खंयसर वेता. जायते फावटी आमी बिचा देगेर वा खंयसर दर्या देगेर आमी वेता. वैगी न्हय, सक्कड आमी बोर जाल्यार की फॅमिली संग येता. सांजेर आमी एक घडी भोंवडी मारूंक आमी थंयसर आमी वेता. आनी दर्या देगेर आमी गेल्यार जायते फावटी आमकां कितें पळोवंक मेळटा? कितें पळोवंक मेळटा? सडावत जावन आमकां मेळचे फातर न्हय गी. दर्या मोदेगी बोऱ्या दर्या देगेर जायते फावटी आमकां पळोवंक मेळचे ते फातर. आनी हे फातर कितले घटमोटे आसूं ती, दिसान दीस तांचेर उदक पडून पडून ते फातर करगातात. ते फातर फुटतात आनी निमाणे जावन एक दीस ते फातर पिठो जावन थंयसर दर्याच्या देगेक वा मातये देगेर ते पडटात. मोगाचेनो फ्रांसीस सावेर भारताक आयिल्लो एक महान संत म्हूण आमी सांगयत. जायत्यांक तुमकां ताचें जिवीत कळीत आसा म्हूण हांव चिंतां. आनी हो फ्रांसीस सावेर तरणाटपणार आसतना एक ग्रेस्त मनीस जावंक तो सोदून आसलो. संवसारी वाटेन तो सोमको नासलो, संवसारी कुशलकायाच्या वाटेन तो सोमको नासलो, पूण
अशें संवसाराच्या कुशालकायच्या वाटेन समकत आसतना ताचो सांगाती भाग्यवंत इनास लोयला कितें करता, पवित्र पुस्तकांतलीं तीं उतरां परत परत ताका सांगून तो जागयता. आनी तीं उतरां आयच्या वांजेलांत आमकां पळोवंक मेळटात. आनी तीं उतरां जावन आसात, सगळो संवसार तुवें जोडून जर तर तुवें आत्मो होगडयलो तर हातूंत तुका कितें फायदो. सगळो संवसार तुवें जोडून जर तर तुजो आत्मो तुवें होगडयलो तर तुका कितें फायदो. बोवा पोरब्याचें सवाल आयच्या नियाळ्याक. सुरवेर हें आयकल्लें उतर फ्रांसीस सावेर कितें करता, आयकता पूण आयकनातलें बरी करता. पूण उपरांत आमी पळोवचें जाल्यार हें उतर आयकोन एक दीस फ्रांसीस सावेर आपणाचें जिवीत तो बदलूंक तो येवजिता. आनी मुखार तो कितें जावंक पावता आमकां सगळ्यांक आमी नेणाव. भारताक तो येता, फामाद सांतो जाता. भारताच्या लोकांक देवाचे उतराची खरी वळख तो दिता आनी देवाच्या सुवार्थेक आपणाचो जीव तो थंयसर तो अर्पण करता. मग न्हू आयचें पयलें वाचप आमी पळोवचें जाल्यार 2 रितींच्यो वाटो आमचे मुखार दवरतात. आयच्या पयल्या वाचपांत देव इस्रायल परजे लागीं उलोवन जाल्या उपरांत थंयसर मोयजे लागीं तो म्हणटा, आज जीव आनी सूख, मरण आनी दूख तुजे मुखार हांव दवरतां. आज तुवें विसवण काडूंक जाय. जर तर म्हजे उपादेश तुमी पाळशात जाल्यार, हांवें दाखोवन दिल्ल्या वाटेन तुमी वेतात जाल्यार, चलतात जाल्यार तर तुमकां हांव आशिर्वादांनी भरतलो. जर तर तुमी म्हजे तावन तुमचे काळीज पयस दवरतात जाल्यार, हांवें सांगलें तें उतर तुमी आयकनातल्यात जाल्यार, अन्य देवा फाटल्यान वचून तांकां आराधन करतात जाल्यार तर तुमी मरण तुमी भोगतल्यात म्हणलें थंयसर देव मोयशेक थंयसर तो सांगता. 2 विसवणी देव मोयशेक थंयसर तो दिता. आनी मग न्हू आमच्या दिसपट्ट्या जिवितांत 2 विसवणी देवी आमकां दिवन आसता. आनी आयचो वांजेल आमी पळोवचो जाल्यार आयच्या वांजेलांत तें आमकां पळोवंक मेळचें. जेजू भोव अपुरबायेचें आपोवणें, एक अपुरबायेचें इन्विटेशन आमकां दिता. जो कोण म्हजो पाटलाव करूंक खोशी व्हरता जाल्यार आपणाकच तो इन्कार करूं, आपणाचो कुरीस दिसान दीस उखोवन धरूं आनी म्हज्या फाटल्यान तो येवं. तर मग न्हू दिसान दीस आमी वंसो कुरीस कसलो जाय, कसलो तो कुरीस जावंक पावता. दिसान दीस आमी वंसो तो कुरीस जावन आसा, आमी करची ती विसवणी. द चॉयसीस दॅट वी मेक, आमच्या जिवितांत जायती विसवणी आमी करता. जावंक पुरो बरें विंसचें गी वायट विंसचें, मिसाक येवचें गी वा आळसायेक लागून घरा बसचें, मागणें करचें गी वा मागणें करनासतना रावचें, हेरांक बोगसूचें गी वा तांकां बरो तांचे थंय बरो संबंद दवरचो. असली विसवणी करता आनी असली विसवणी जावन आसा आमी दिसान दीस वंसो तो कुरीस. आनी मुखार सून जेजू थंयसर म्हणटा, तुवें तुकास इन्कार करूंक आसा, तुकास तुवें पाट करूंक आसा आनी म्हजो तुवें पाटलाव करूंक आसा. मग न्हू आमी सगळां प्राचीत काळार आसा. कालच्या दिसा आमी आमच्या माथ्यार गोबर शेणावन आमी थंयसर प्राचीत काळ आराम केलो. आनी प्राचीत काळ मग न्हू जावन आसा एक कुरपेचो काळ. जेजूच्या कश्टा मरणाचेर ताच्या पुनर्जिवंतपणाच्या गुठाचेर नियाळ करूंक एक अपुरबायेचो जोगतो काळ जावन आसा. जर तर आमी देवातावन पयस गेल्या, एक वायट जिणी आमी जियेल्या, देवा थंय परतुवच्याक एक बरो अवकाश जावन आसा प्राचीत काळ. आनी आज आमी करची ती हर एक विसवणी मग न्हू आमच्या चलत्या जिवितांत सदांच आसतली. पूण आमी खंयची वाट धरची गी म्हणलें तें सवाल. बरी वाट गी वायट वाट. जर तर आमकां देवाची आशिर्वादां भोगूंक जाय तर खंडीत जावन जेजूचो फाटलाव आमी करूंक आसा. जर तर मरण वा दूख जाय तर खंडीत जावन आमी दुसरी वाट धरची पडटा. इंग्लीश भाशेंत कितलीं अक्षरां आसात? 26 न्हय गी, 26 अक्षरां आमकां पळोवंक मेळटात. सुरविल्लीं 4 अक्षरां ABCD. B म्हळ्यार बर्थ आनी D म्हळ्यार डेथ. B म्हळ्यार जल्म आनी D म्हळ्यार मरण. पूण बर्थ जल्म आमच्या हातांत आसना, मरणय आमच्या हातांत आसना. पूण B आनी D हाचे मदें कितें आसा? C आसा. C म्हळ्यार चॉयस. चॉयस आमच्या जिविताचें चॉयस आमच्या हातांत आसा. आमी तें जिवीत कशें जियोंक जाय म्हणलें तें चॉयस आमच्या हातांत आसा. तर आमच्या चलत्या जिवितांत प्रत्येक जावन ह्या प्राचीत काळार आमची ती विसवणी सारकी आसूं ती. बरी विसवणी आमी करया,
तशेंच संगत आमी विसवणी करता आसतना बरें आमी चिंतया, बरें करणी आमी करया आनी अशें हें सर करूंक जाय अशी कृपा ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार नव्याना वेळार आमी मागया. आमेन. म्हज्या भावन आनी भयणीनो, म्हज्या आनी तुमचें बलिदान सर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावन म्हूण मागात. सर्वेस्पर आमच्या बापा, तुजे पवित्र वेदीचेर भेटोवंक आमी हाडल्यान त्या दानाचेर प्रसन्न जावन तुजी दयाळ दिश्ट घाल. ताचे वरवीं आमकां बोगसाणें मेळूं आनी तुज्या नांवाची महिमा वाडूं क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पो तुमचे सोवें आसो. सोबे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परात उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. वयशे आमी करूं फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर पदवेदार आनी ससनाच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्व थंय आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्यासो. आमचे कुडीक आमी दोंडून दिताना अवगुणाचें तूं बोळ मोडताय. आमची मनां उंच उबारताय, वेगवेगळे सुगूण वाडयताय आनी क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं ससनाचें इनाम आमकां दिताय. त्याच जेजू उदेशीन देवदूत आनी सर्गीचो सगळो दळबार तुजी तोर महिमा वाकणतात. तांचे संगती आमचे ताळे मेळून आमी तुजी स्तुती गायतांव.
बापा खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची सर. तुज्या पवित्र आत्म्याक धडून ही तेणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमचे स्वामी जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कश्ट मरण सोंसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका आदीन वाचून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी सुमेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पोवची. तेच परी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी सुमेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात. ही म्हज्या रगताची काल्स, नव्या आनी सासणी कराराचें रगत. पातकांचे बोगसणे मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशा पासत ते वारावतलें. हे म्हज्या उगडासाक करात. Bavarta so good purgatoria. Sumyachi so tujhe mara ame samaranta tujhe puna jivan po ame करता तुझ्या येण्या सौम्याची सू आम्ही उतरता. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी वो जिविताचो उंडो आनी सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फोव केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतेल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा केपी तुमीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भगिवन बापा, पिटर पावल आमच्या गवळी बापा आनी सगळ्या जेकी वर्गा बराबर तिका प्रितीमोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवसो दवरून मेल्यान ते आमच्या भाऊ भयणीची काकलूत कर. तांकां आनी तुज्या इश्टगतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजे परजळीत मुखामोळ पळोवंक फोव कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. अवंक्वार मरये देवाची मय सांगाती सांजुजे तिचो पती भगिवन धर्मदुतां आनी सर्व काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फोव कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगता, त्याच जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत सरपदवेदार बापा सर्वंदनांनी वैभाव तुका ससनाच्या ससना. आमेन. आमच्या सोडवंदराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेलें तें प्रार्थन दिर्घेवन आमी मनोवया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कुशी सर्गार जाता तशीच संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक आमी बक्षिता तशें आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळणेन पडूंक दिनाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर्व वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गीचें भाग आनी आमचो सोडवंदरा जेजू क्रिस्ताचें येणें बरोवशान नत्रेकतल्यांक आमकां तुज्या उदार काकुळटीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटय. सुमे जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हळें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भवार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तुजी येताय आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. आमेन. सोम्याची शांती सदां काल तुमचे सोबे आसूं. तुमच्या इसरान आसूं. माय म्हाका सुगुर्त जावन एकामेकाक शांती दियात.
देवाचे शिळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शिळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शिळये संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. पळया मोगाचेनो ही जावन आसा देवाची शेळी संसाराचें पाप करता ती शेळयेच्या जेवणाका पयल्यांत आमी सर्व सुभागी. सुम्या ते उतरांची म्हाका फोना उतरांस म्हाका भलायकी मेळटली. क्रिस्ताची कूड आनी रगत आमकां ससनाच्या जिविताक सांबाळ. मोगळा जेजू तूं भोव पवित्र सक्रामेंतांत खरोच हजर आसाय म्हूण हांव पातयेतां. हांव सर्व वस्तू प्रास तुजो चड मोग करतां आनी तुका म्हज्या आत्म्यान घेवंक आशेतां. जेजू, ह्या घडये तुका हांवें पवित्र सक्रामेंतांत घेवंक असाध्य तरी आत्मीक रितीन म्हज्या काळजांत तूं ये. तूं म्हज्या काळजांत आसाय म्हूण पातयेवन हांव तुका वेंगून धरतां आनी हांव तुजे थंय संपूर्ण एकवटीत जातां. जेजू, तुजे तावन केदिकच हांवें वेगळो जावंक म्हाका सोडिनाका. आमेन. प्रार्थुया. देवा आमच्या मोगाळ बापा, तुज्या हातांतलें सर्गीचें देणें उपकारी काळजान आमी आतां घेतलां. ताचे वरवीं पातकाचें बोगसाणें आमकां मेळूं आनी ससनाचें सूख आमी जोडूंक पावूं. हें आमी मागतां तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पोर तुमचे सोवें आसूं आनी सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं.
वचून येयात क्रिस्ताच्या शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. दय करून बसा. गुड मॉर्निंग. भोवन आनी भयणीनो, क्रिसमसो काळ आमी कालच्या दिसा सुरू केला. तुमकां सुमेस्तांक देवाच्या कृपेन भरलेलो एक अपुरबायेचो काळ आमी मागता. आनी आज ह्या क्रिसमसच्या दुसऱ्या दिसा मिसाचें बलिदान भेटयल्ल्या मनदीक बाब प्रणाम फेर्नांडीस, कॉयरिस्तांक आनी सर वाचप्यांक आमी देव बरें करूं म्हणटा. तुमकां येदोळूचो आमी कळीत केल्ले प्रमाणे ब्रेस्ताराच्या सकाळींच्या मिसा पयलें हांगासर मोटव्यान कुर्साच्या वाटेचें भक्तीपण आमी आदारतले. आनी हर एका शुक्रार दीस सांजेच्या 5:30 वरार कुर्साची वाट आनी त्या उपरांत मिसाचें बलिदान आसतलें. सांगताच जे कोणाक हप्त्यांत ह्या भक्तीपणांत भाग घेवंक जायना, मात न्हय ह्या दिसांनी आयताराचें आमकां सयत वेळ आसता, कार्यक्रमां नान जाल्ल्यान थोडो वेळ सुमयेचो पाशांव नियाळूंक आदार जावच्याक आमी उक्त्या मैदानार कुर्साची वाट नियाळतल्या. सांजेर 6 वरार तावन सुमार मुखाल 1 घंटो भर आनी त्या उपरांत आमी पवित्र सभेचें मागणें हांगासर मागतल्या आनी एकरेक सक्रामेंताचें बेसांव घेवन आमी फाटीं घरा वयतल्या. तुमकां आयताराचें थोडो वेळ सुमयेचो पाशांव नियाळच्याक हांगासर आमी मोगाचें आपोवणें दिता. देव बरें करूं. आतां नवेना खातीर दिमी बोडयो. प्रागाच्या बाळका जेजूचें नवेन. मनशांच्या भुरग्यां सांगाता रावचो संतोष म्हणटा सोमी. जेजू मनशां 24 जावन जियेलो. सवतारांच्या गरजांनी तो मनशांक पावलो. पिडागून करून दैवीक वयस म्हणलें हांव ताका फावो जालें. नेणाऱ्यांक शिकयलो जेजू मेस्त्री म्हूण नांवाडलो. आतां तांच्या पवित्र बाळपणांत हांव मनशांक तांच्या सर गरजांनी तो पावता. प्रागसो जेजू बाळोक म्हणटा कितलो चड तूं म्हाका मान करताय तितलें चड हांव तुका आशिर्वाद. सर आमच्यो तेसावां, आमची गरजो, आमची मागणी बाळका जेजूच्या पांयातळां आमी दवरया. आमच्या कुटुंबांत आसच्या सर पिडेस्तां पासत, सर आमच्या भुरग्यां पासत आनी परगांवांत काम करच्या सर आमच्या कुटुंबाच्या सांद्या पासत आमी मागया. प्रार्थुया. ये भगवंची सुबाळका, तुजी सर पदवी हाच्या पितरान उगडापी केल्ली आसता आनी तुजो हात बेसांव दिवंक उखललो आसता. तुका पातयेनीन उलो मारतल्या सकडां दयेन आयक आनी तुज्या बेसांवांनी बर. आमेन. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें रास आमकां येवं, तुजी कुशी सरकार जाता तशीच संवसारांत जावं. नमान बरे कृपेन बरयले तुमची संगता आश्रयम तर तुमचो देव आनी सदैव फॉल कुशीचें जेजू. देवाचो पूत मनीस जालो. देवाचो पूत मनीस जालो. देवाचो पूत मनीस जालो. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक. जेजू बाळका आमचेर बेसांव घाल आनी आयक आमचें मागणें. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक. जेजू बाळका आमचेर बेसांव घाल आनी आयक आमचें मागणें. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक. जेजू बाळका आमचेर बेसांव घाल आनी आयक आमचें मागणें. जेजू बाळका लागीं मागणें. ह्या जपाच्या जेजू बाळका आमच्या बेजार काळजाचेर एक उखवली दीस घाल म्हूण तुजे मुखार सर पडून आमी मागता. तुजे इतलें बिरमतीन बरयल्लें मोवाळ काळीज आमची मागणी स्विकार सुंदी आनी इतल्या त्रेगान मुरपा आमकां दिवं दी. काड आमचे वयले सर कश्ट आनी रासपण तुजी कुमोक बुसावून आमकां धाड. बापा सांगाता आमी तुका वर्णुच्या सदांच सर्वतां. आमेन. बाळका जेजून आमच्या जिवितांत सर केल्ल्या उपकारांक उपकार बावडून सांगाता आमी म्हणया. हे भोव उदार बाळूक जेजू तुजे मुखार सरपडटा. तुवें आमकां दया केल्ल्या व्हडा उपकारा खातीर आमची अर्गां भेटोवंक आमी आयल्या. तुज्या काकुळटी आमी वर्णितल्या. तूं जावन आसाय आमचो देव, रचणार आनी सांबाळणार. मान दिवं दीत आनी तुजे खळणांतली
महिमा जावं बाळकाची सूख आमेन. भुरग्यांचेर विशेष आशिर्वाद आसतलो. भुरगीं जर तर आसात मुखार येवीत, नातर वडिलांक कोणाक येवंक मुखार आसात, मुखार येवंक आशा आसा, तांणी मुखार येवीत. बापाचे, पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन. मोगाचे न्हू भुरगीं जावन आसात देवाची देणी आनी कुटुंबाचो अलंकार. जेजू देवाचो पूत बाळोक जावन जल्मालो. प्रायेन जानवायेन देवाच्या कुरपेन तो वाडलो. ताचे परगट जिणे वेळी ताणें भुरग्यांक मोगान घेतली, तांकां आशिर्वाद दिलो. भुरग्यां बरी जावंक ताणें आमकां आपोवणें दिलें. सर्गीच्या राजांत रिगोंक असाध्य म्हणलें ताणें सांगलें. आज हांगासर आसच्या सर आमच्या भुरग्यांचेर तशेंच सर वडिलांचेर तुजी दराळ आशिर्वाद घाल आनी प्रत्येक जावन आमच्या सर भुरग्यां पासत वडिलां पासत मागूंक आमी उगडास दवरया. देवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. ल्हान भुरग्यांचेर हात दवरून मागचे खातीर लोकांन तांकां जेजू जशीन हाडली. शिशांनी तांकां हाडलेल्यांक बेश्टायलें. तवळ जेजू तांकां म्हणालो, ल्हान भुरग्यांक म्हजे जशीन येवंक सोडा, तांकां हाडय नाकात, कित्याक सर्गीचें रास तशेंचें सई. उपरांत तांचेर हात दवरून तो थंयसो फुडें गेलो. देव जावन आसा आमचो बाप, आमी जावन आसा ताची भुरगीं. देखून भुरग्या सारकें पातयेन आमच्या बापा लागीं आमची प्रार्थना आमी उबारुया. आमची जबाब जावन दी, बापा आमचें मागणें आयक. पवित्र सभेच्या मुखेल्यांनी भुरग्यांचो मोग करूंक आनी भुरग्यांनी जेजूचो मोग करच्याक प्रेरण दिवंक देवा लागीं मागया. सर्व भुरग्यांनी जेजू बरी तांच्या आवय बापाय काल जावंक देवा लागीं मागया. सर भुरग्यांनी तांच्या आवय बापायक आनी शिक्षकांक गौरवान लेखोवंक देवा लागीं मागया. भुरग्यांनी बरें करून शिकोवंक, उतीम अंक जोडोवंक आनी क्रिस्ती तशेंच मानवी मौल्यांनी जिवीत सोबोवंक देवा लागीं मागया. भुरग्यांच्या देण्या खातीर लालेवन आसच्या काजारी जोड्यांक देव भुरग्यांचें देणें फावो करूं दी म्हूण मागया. भुरग्यांचे वाडावळेक संबंदीत, उलोवण्याक संबंदीत, मतीक संबंदीत आनी हेर पिडेनी कश्टोवच्या भुरग्यांक बरी भलायकी फावो जावं दी म्हूण मागया. पवित्र स्नाना मुखांत भुरग्यांची देवाची भुरगीं जाल्लीं आमी आमचें जिवीत देवाचे कशे प्रकार मांडून हाडूंक देवा लागीं मागया. सर आमच्यो विनवण्यो आमची ते सवां सांगाता घालन बापान जेजून शिकयलें मागणें सांगाता आमी म्हणया. आमच्या बापा सर्गींच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुमचें रास आमकां येवं, तुजी कुशी सरगार जाता तशीच संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक आमी बक्षितांव, तशें आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळणेन पडूं दिनाका, पूण वायटांतलें आमकां निवार. आशिर्वादा खातीर आमची तकल्यो आमी बगोवया. सुमे जेजू क्रिस्त तुमचे सवय राव आनी तुमचें संरक्षण करूं. तुमचे भितर तो राव आनी तुमकां सांबाळूं. तुमचे मुखल्यान तो राव आनी तुमकां वाट व्हरूं. तुमच्या फाटल्यान तो राव आनी तुमकां राखूं. तुमचे वयर तो राव आनी तुमकां आशिर्वाद दिवं. जो बापा आनी पवित्र आत्म्या सवयेंची येता आनी रास करता, ससनाच्या ससना. Bapaji,